मोगाच्या भावान भयणो हो एक बरो वेळ ह्या शिसांक जाणू जावंक तांच्या प्रश्नाचो जबाब ते सोदताले तो तांकां मेळटा. हो राबाय कोण तो तांकां तो जबाब हांगा मेळटा जेन्ना ते जेजूची महिमा पळयतात तेन्ना. पूण तरी आसून तांचे आनीक एक प्रश्न तांच्या जिवितांत आसा तो म्हणल्यार तो तांकां फकत ते समजतले आनी मानून घेतले जेन्ना जेजूचे कोश्टा मरना उपरांत. म्हणजे हो मसाया हो राबाय कसलो मसाया, कसलो ताचें कार्य कसलें तें तांकां फकत जेजूच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणा उपरांतूच समजतलें आनी ताणें मानून घेवंक गरजेचें आसलें. म्हज्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी हे परबेचेर नियाळ करता आसतना जेजूच्या रुपांतराचेर आमकां हें रुपांतर कितें सांगता काय? आमकां फकत हें रुपांतर जेजूची महिमाच दाखयना, पूण आमकां सगल्यांक एक भरवशेचो संदेशूय दिता. आमी कितलीं मोडलेलीं आसूं दी, आमी कितलीं वायटांत आसूं दी, त्रासांत आसूं दी, आमकां हें रुपांतर सांगता की जेजूच्या देवाच्याच कृपेन आमच्या जिवितांत सगळें बदलूंक जाता, देवाच्यानूच बदलूंक जाता. आमकां हें आयचें फेस्त आमकां आपयता दुसऱ्यांक रुपांतर जावंक. रुपांतर फकत जेजूचेंच न्हय पूण आमकांय करूंक आपयलां. आमकांय आमच्या जिवितांत बदलणी करूंक आपयल्लें आसा. पातकांच्या जिवितांतल्यान तें आमकां कृपेचें जिवीत जियोंक तें आपयता. भिरांतेंत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना तें भिरांत सोडून आमी भावार्थान जियोंक आमकां आपयता. आयज मोगाच्या भावान भयणो, रुपांतर आमी आमच्या जिवितांत जियोया. कशे भाशेन आमी आमच्या दर दिसा मागण्यांतल्यान देवा लागीं संबंद घडोवन आमी दर दिसान आमचें पवित्र पुस्तक वाचून जेजूचें आयकून आनी ताच्याच उजवाडान चलून ताचोच उजवाड दुसऱ्यांक पडजोवन आमी जेजूचें रुपांतर जावया.